थंय तांचो साकवायचो सेक्रेटरी ऑरवील वालीस जो आसा ताणें रामाक एसॉल्ट केलो, ताका दुखून उडयलो आनी जाती वयल्यान ताका गाळी मारली. आनी ताका लागून आतां आमी वेर्णा पुलीस स्टेशनार वचून आयलेत आनी वेर्णा पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन दिल्या की ताबडतोब ताका अरेस्ट करात आनी ताजी फुडली इन्क्वायरी करात. कारण हो आदिवासी समाज जो आसा हो मूळ गोंयकार आसात आनी जवळ जवळ 10,500 वर्सां पासून हांगा सेटलर्स आसात आनी ताका लागून ह्या समाजाक कॉन्स्टिट्युशनल प्रोटेक्शन दिल्लें आसात. म्हणजे ताका एट्रॉसिटीज एक्ट आसात आनी एट्रॉसिटी एक्ट ज्या मनशाक जर अशे वायट शब्द वापरलो जाल्यार ताबडतोब अरेस्ट करपाची प्रोविजन आसात. आमी पुलीस स्टेशनाचेर आज सांगलां की ताका ताबडतोब अरेस्ट करात म्हणून. पुलिसांनी सांगलां की आपूण करता म्हणून, प्रोसिजर चालू आसा, लेटर बी सगळें रेडी आसा म्हणून सांगता ते. अजून ते टॅक्निकल कितें आसा तें उरलेलें आसा म्हणून सांगतात. पण भावानो, एक आमच्या लक्षांत येना की देशाक स्वातंत्र्य जावन 75 वर्सां जालीं आनी ज्या समाजा खातीर जे कायद्यांत कॉन्स्टिट्युशनल कायदे आसात तेजे अंडर कांय गोश्टी म्हणपाक मेळना आनी उलोवपाक मेळना. हें आसून सुद्दां आज हो ऑरवील वालीस सारको मनीस ओपनली ताका जाती वयल्यान गाळी मारतात. हें सामकें एक दुर्दैवाची गोश्ट आसा. सेकंड थींग, आमी पळयलां की हे सरकार आयल्याक ह्या आदिवासीचेर प्रचंड अत्याचार जातात. गोंयांत हांगासर आमकां रिजर्वेशन दिवना, बाकीच्यो फेसिलिटी दिनात, फक्त पोक्यो गजाली सांगतात की हें जातलें तें जातलें म्हणून. शेवट कांयच करिना आनी फुडली एमेंडमेंट तयार करता आनी ह्या लोकांक काबार करपाचो प्रयत्न करतात. ताचें लायव्ह एग्जाम्पल आमी आतां मणिपुराक 1.5 वर्सां पळयतात. म्हणजे हें सरकार जें आसा हें जातीच्या आदाराचेर ह्या समाजाक फुडाफूड करून हे देश काबार करपाचो सोदतात आनी ह्यो ज्यो आमच्यो ह्यो आदिवासी लोकांच्यो जमनी खावपाक सोदतात. हो रामा काणकोणकर जो आसा, जो एक पर्टिक्युलर लोकां खातीर झगडनात, गोंयच्या जे एनवायरमेंट इश्यू आसा, इल्लिगल इश्यू आसात, ताका लागून तांची टीम जी आसा ती झगडटात आनी हे लोकां खातीर झगडटात. थंय हांगा जातीचो खंयचो प्रश्न येनाशिल्लो. पूण हो जो मनीस आसा, हो सेक्रेटरी, हो गव्हर्मेंट सर्वंट आसा आनी गव्हर्मेंट सर्वंट आसूं इतली ताका मस्ती कित्याक मारल्या खबर ना. दॅट मिन्स हेका कोणाचो तरी सपोर्ट आसा. एक तर भुतानी त्या कंपनीज ताका विकतो घेतला आसतलो किंवा सरकाराय एम्प्लॉय आसल्यार सरकाराचो हें आसतलो, सपोर्ट आसतलो. म्हणजे सरकार सांगपाक सोदता आसतलें कितें ताका की तूं कितें उलय, तुका प्रोटेक्शन आमी दितात, म्हणजे हेंचे भितर झगडी जावन हेंचे हांगा मरोनी म्हणून. पण हांव सांगपाक सोदता की आमी आतां मरपाचे नात. आतां आमचें युद्ध वेगळें आसात. आमी लिगल फायट करतले. ताका लागून जें कितें करपाचें आसा तें लिगलीच करतले. पण आमचो डिमांड आसा की हेका ताबडतोब हेका अरेस्ट करपाक जाय आनी हेचेर एक्शन जावपाक जाय. कित्याक जालीं 75 वर्सां हेंच चल्लां. म्हणजे फाल्यां कोणी येतलो, कोणाकूय कितें म्हणटलो आनी तेजो विपरीत परिणाम ह्या दंगे जावपाक कारणीभूत ठरतले. पण हें जावचें न्ही. हें पिसफूल गोंय आसा, हें शांतता उरपा खातीर ह्या सरकाराक जबाबदारी उरता की तेची ताबडतोब एक्शन घेवपाक जाय. तुमी सादे कारणां खातीर कोणाक बेश्टे अरेस्ट करता एक्टिविस्टांक. पूण हे जे व्हडले क्रायम केल्ले, कॉन्स्टिट्युशनल रायट तांणी डिनाय केल्ले, ताचे अगेन्स्ट केले, ते कांयच करनात. म्हणजे दॅट मिन्स हें सरकार जें आसा हें हेजे असले फालतू लोकां फाटल्यान फाटीचे आसात. त्या खातीर ह्या सरकाराक आमी सांगतात की ताबडतोब हेजेर एक्शन घेयात, ना जाल्यार आमचो समाज कितें करपा तें करतलो. परची इलेक्शनाक कितें जालें तें आमकां खबर आसात. पण आमचो परत एक डिमांड आसा, हें परत जावपाक जायना, हेची दक्षता घेवपाची जबाबदारी ह्या सरकाराची आसा. काल जो इन्सिडेंट घडला ते पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता हे जे ताणी ज्या तरेन रामा काणकोणकराचो इन्सल्ट केला आनी ताका कास्टाच्या नांवान ताका ह्युमिलेट केला, हो प्लॅन तेंचो प्री प्लॅन आसलो असो दिसता. कित्याक तर हो जो सेक्रेटरी आसा, हे सेक्रेटरी कितले ताका इतलो मोद कित्याक आनी ताका इतली ताका वचून ताका धुकलून उडोवपाचो, ताका पूश करपाचो, हाका इतलो राग ताका कित्याक येयलो हो प्रश्न आसा. कित्याक तर तो एक गव्हर्मेंट सर्वंट आनी तेणी तेजें काम करपाचें आसता. आतां ह्या प्रोजेक्टाक, भुतानीच्या प्रोजेक्टाक इतले दीस आतां कंटिन्युअस ओपोज चालू आसा. रामा काणकोणकर हितून सक्रीय आसा आनी अशें आसतना ह्या तरेन हो एक गव्हर्मेंट सर्वंट ह्या तरेन वागता, हेचेर आमकां डावट येता की हेजे खंय तरी हे कंपनी कडेन तेजे साठगांठ आसा आनी हेजेर डिटेल इन्क्वायरी जावची ही आमची मागणी आसा. आनी तेजेर ताका इन्क्वायरी करून तेजेर ताका एक्शन जावचें ही आमची डिमांड आसा. दुसरें म्हटल्यार तेजे जॉब ताबडतोब टर्मिनेट करचें.
हो आमचो दुसरो डिमांड आसा. आनी तिसरो म्हटल्यार रामा काणकोणकर तांणी प्रोटेक्शन दिवचें अंडर एट्रॉसिटी एक्ट. आनी जे FIR आमकां आतां सांगलां PIN सांगलां की FIR रजिस्टर जाल्ले आसा अंडर एट्रॉसिटी एक्ट सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 RS ते सेक्शन जी आसा तेजे अंडर रजिस्टर जाल्ले आसा. ती रजिस्टर जाले म्हणजे तेन्ना फुडली कारवाय जावपाक जाय. आतां रामकृष्णान सांगलें त्या प्रमाणे. कित्याक तर आमचे कोणी एकट्यान कितें उतर उलयलें न्ही तर इमिडिएट ताका एरेस्ट जाता, तेजे जॉब टर्मिनेट जाता. असोच आमचो भितरलोच आमचो एक मेंबरान एक हिस्ट्री सांगपाचो प्रयत्न केल्लो फाटले 2 वर्स पयलीं. ताका इमिडिएट अरेस्ट केलो. ताका मागीर तेजी जॉब टर्मिनेट जॉब तेजें सस्पेन्शन अंडर सस्पेन्शन आसलें. सो आतां हेंचेर कारवाय जाता. आतां हांगा कितें भेदभाव जाता हेजेर सगळ्यांक एकच समान आसपाक जाय. तो कायदो आसता सगळ्यांक एकच आसपाक जाय. सो तेन्ना आमी मागता की तेजेर इमिडिएट कारवाय करची. आनी दुसरें म्हटल्यार असलो इन्सिडेंट हेजे फुडें केन्नाच जावचो न्ही. कोणीच कास्टा नांवान कोणाक इन्सल्ट करचो न्ही म्हणून एक क्लियर मॅसेज वचपाक जाय. म्हणून आयज आमी सगळे हांगा जमले आसा. आनी आमी मागता CMा कडेन की इमिडिएट ह्या सेक्रेटरीक टर्मिनेट करचो आनी आमकां न्याय दिवचो. अरेस्ट मागता तुम्ही का टर्मिनेशन मागता? टर्मिनेशन मागता. अरेस्ट नका. एरेस्ट करपाचोच बट जॉब टर्मिनेशन करपाक जाय. जायना तुम्ही कितें करता? पळय आयज आमचे सगळे संघटना एकठांय येयल्ली आसा. आयज सकाळी आमच्या ऑर्गनायजेशनांनी तांणी ऑलरेडी अल्टिमेटम दिल्लो आसा सरकाराक. आनी आतां आयज आमचे हांगा दाखोवीत आसा प्लस गोवा कुळमंका संघटनाचो रामकृष्णा कन्विनर आसा प्लस आमचे आनी 2 संघटना आसा तेंचेय आयज रिप्रेझेंटेटीव आयिल्ले आसा. सगळो आमच्या ऑर्गनायजेशनाक एकत्र येवन ऑल ऑर्डर लडटले जो पर्यंत ताका जस्टीस मेळना जो पर्यंत तेजी कारवाय जायना तो पर्यंत आमची चळवळ चालू आसतली. तुमची इतली व्हडली संघटना उठा तेजे कोण मेंबर येयले? उठान सकाळी घेतलं न्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतला न्ही ते ऑलरेडी निशेध केला. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटात. शॉर्ट्स स्पॅनान गावले सगळ्यांक देव बरें. फोटो घेता.